शुक्रारा सांजे दिवचले दोन दुचाकीमध्ये जाल्ले भिरांकूळ अपघातात एका दुचाकी स्वाराक आगताक मरण आयले। दिवचल असनोळे रस्त्याचेर साश्टीवाडो बोड्डे वाठारात हो अपघात घडलो। अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचे उदय शेट अशें नांव आसा। तो कुमारवाडो मये वाठारात रावपी आशिल्लो। हालीसराक दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा। शुक्रारा सांजे दिवचल असनोडे ह्या रस्त्याचेर साश्टीवाडो बोड्डे वाठारात दोन दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका दुचाकी स्वाराक आगताक मरण येवपाची घडणूक घडली। ज्या दुचाकी स्वाराक मरण आयला तो दुचाकी स्वार कुमारवाडो मये वाठारांतलो आसा। 32 वर्सां पिरायेच्या ह्या तरणाट्याचे नाव उदय शेट असे आसा अशी माहिती मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उदय शेट आपले मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्यान असनोडेच्या दिकेन वता। साश्टीवाडो बोड्डे हांगासर पावतकीच दीन दयाळ सुपर मार्केटा सामकार ताचे मोटरसायकलीचो धक्को फुडल्यान आशिल्ले एके स्कुटरीक बसलो। त्या बराबर दोनूय दुचाकी वयले तरणाटे रस्त्याचेर पडले। उदय शेट हो रस्त्याचेर आपटिल्ल्यान ताचे तकलेक गंभीर दुखापत जाली आनी ताका रस्त्याचेरूच आगताक मरण आयलें। अपघाताची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिसेन अपघात स्थळाचेर धांव घेतली आनी अपघाताचो पंचनामा केलो। उपरांत उदय शेट हाची कूड दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत हाडली। ही कूड आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत व्हरतले अशें कळटा। जो तरणाटो आयच्या अपघातांत मेला तो तरणाटो कुमारवाडो मये वाठारांतलो आसा आनी थंयसरले आमदार प्रेमेश शेट हाच्या घरा कुशीकूच तांचें घर आसा। अपघाताची म्हायती मेळटकीच आमदार प्रेमेश शेट हांणी दिवचलच्या भलायकी केंद्रात धांव मारून अपघाताची स्थिती जाणून मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयज शुक्रारा ज्या रस्त्याचेर एका तरणाट्याक मरण आयला तो तरणाटो खंय वयतालो ते विशीं नेमकी म्हायती मेळोंक ना। पूण ह्याच रस्त्याचेर कांय म्हयन्या पयलीं एके दुचाकी वयल्यान फाटल्यान बशिल्लो एक जण पडून ताका मरण आयिल्लें। ताका लागून हो रस्तो एक्सिडंट झोन जाल्ल्याचें कळटा। गोमंतक टीवी खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।